64 पोस्ट भरपाक ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस म्हणटा त्या प्रिंसिपलाचेर तुमकां कोणे रायट दिला हे अशें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस भरपाक? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस म्हणटा ते खंयच्या कायद्यान बसता हो प्रश्न आम आदमी पार्टी विचारता. सरकारान खरें म्हणजे ह्या लोकांची ह्या युथाची अपॉलॉजी मागपाक जाय, माफी मागपाक जाय की ह्या पद्दतीन तांकां हाडून हांगा बेश्टे रस्त्यार उडयले. रिक्रुटमेंटाचे प्रोसिजर फॉलो करिनासतना कलेक्टराक सुद्दां म्हाका दिसता दबाव आयिल्लो आसा तिचेर. त्या बायलेचेर दबाव हाडून फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस म्हणटा ते तिचेर थापलेलें आसा. तिका भरपूर खबर आसा की हें चुकीचें म्हणून कायद्यान बसना म्हणून, आनी ती कशी ते बळी पडली ताचेर खरें म्हणजे एक इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी वेळ आयल्यार हायकोर्टान व्हरतले. म्हादयचेर काँग्रेस फक्त राजकीय स्टंट करता. म्हादयचेर एक्सपर्ट लेक्चर आनी सायट विजिटाक 36 आमदार नाच. असली विधानसभा खंय बरखास्त केल्ली चड बरी. कर्नाटकाच्या वाठारांत कितें काम चल्लां हाचें इन्स्पेक्शन करपाक सगळ्या आमदारांक ताणें यो म्हणलेलें. त्या हाका फक्त सभापती उपसभापती, एक BJPची आमदार आनी एक प्रसाद गांवकार अशें म्हणून फक्त 4 जाण. आमी म्हणटा की हे 36 जाण जे वचून आशिल्ले तांकां गोंयाच्या लोकां बद्दल कांयच पडलेलें ना. त्या खातीर आमी आम आदमी पक्ष ह्या 36 जाणांकूय म्हणटा की तुमी राजिनामो दियात. आनी खरें म्हणजे मनोहर पर्रीकारान ही विधानसभाच बरखास्त करपाक जाय. कित्याक सभापतीन पयर उलयला की आपल्याक लज दिसली, ताणें थंय कळसा बंडोरा इन्स्पेक्शन करतकूच तो म्हणला की आपूण हांगा आज पळयता फक्त 4 जाण आसा. लज दिसता हे आमदार लोकां खातीर प्रतिनिधी म्हणून निवडून येतकूच कांयच काम करिना. प्रुडंटा खातीर सुभाष खुटवळकार.